And they are not speaking? Tomorrow. Okay. And Suryakant issue is speak with you. If you are taking it. Suryakant can't sit here. No, on his issue I'm saying. Yeah, he'll sit. No, I'm just mentioning in passing what exact detail. Then I will just, Suryakant I will put in passing then. Yeah. No, he can't sit. He can't sit. No, Yeah. he can't sit. Kariye? सगळ्यांक देव बरी सांज दिवं. आयज गोंयचो आवाज प्रेस कॉन्फरन्स घेता कित्याक सगळ्यांनी पळयलां जे एसेंब्ली सेशन आतां संपलां तें एसेंब्ली सेशनान जो सरकार आसा आमचो जांकां निवडून काडलेलो आमचो गांव सांबाळपाक आमच्या लोकांचो देखभाल करपाक हय सॉरी वी स्टार्ट अगेन ओके सगळ्यांक देव बरी सांज दिवं. आयज गोंयचो आवाज प्रेस कॉन्फरन्स घेता रिगार्डींग जे इश्यूज हालींच जे जाल्या पळय ते फाटल्या थोड्या दिसांक आनी आयज ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान हांव कॅप्टन फर्नांडीस को कन्व्हिनर गोंयचो आवाज म्हज्या लेफ्टाक आसा श्री निनियो कोरिया एडवोकेट बाय प्रोफेशन एंड ऑल्सो इंजिनियर तो एग्जिक्युटीव मेंबर गोंयचो आवाज ताज्या सायडीक बसला आमचो प्रमोद नाईक फ्रॉम थिवी एग्जिक्युटीव मेंबर ऑफ गोंयचो आवाज आनी आमचो मिस्टर जूड पेरेरा एग्जिक्युटीव मेंबर. म्हज्या रायटाक आसा श्री दत्तगुरू कावलेकर एग्जिक्युटीव मेंबर गोंयचो आवाज एंड मिसीस कामन कोरिया आमची लिडर ऑफ विमेन्स विंग आनी एग्जिक्युटीव मेंबर. आयचो विशय आसा आमी सगळ्यांनी पळयल्या गोंयच्या लोकांनी जे गोंयान आसा देसान आसा आनी आख्ख्या जगान आसा ते सगळे इंटेंटली पळयताले. असलो संकटाचो टायम आयिल्लो आनी आयला आतां की ह्या सरकारा कडेन आनी ऑल इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह 40 जे आमी निवडून काडलेले आनी एसेंब्लीन धाडलेले गोंयची देखभाल करपाक आमचो गांव आसा आमची स्टेट आसा आमच्या भुरग्यांचो फुडले पिळगेचो फ्युचर सांबाळपाक तांकां आमी निवडून धाडलेले एसेंब्लीन. कशें करून ते भासाभास करतले हाव दे वील डिबेट इन द एसेंब्ली कन्सर्निंग द इश्यूज कन्सर्निंग द डिस्ट्रक्शन जे चालू आसा गोंयचे ते आमी पळयलां हे सगळे इन द नेम ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर हे जे प्रोजेक्ट्स हाडटा जे आमी फाटले कितलेच म्हयने जाले आमी सरकारा कडेन एंगेज केले तांकां एक्सप्लेन केले की हे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आसा आर नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल. कशें ते निसंडन करून उडयतले आमचे हे फक्त फायद्याक हाडटा हे 3-4 क्रोनी कॅपिटलिस्ट आसा पळय ते हे जे डबल ट्रॅकिंग हाडटा फक्त कोळसो ट्रान्सपोर्ट करपाक फॉर इंडस्ट्रीज विच आर बेस्ड इन कर्नाटका आनी महाराष्ट्रा. हो कोणाक फायदो जातलो? हो 1-2 जे सरकाराक फंडिंग करता पळय ते आयज सरकार तांचो गुलाम जाल्लो आसा. एक्सपान्शन ऑफ नॅशनल हायवेज कित्याक? फक्त कोल ट्रान्सपोर्ट करपाक. 400 kV ट्रान्समिशन लायन जी आमची फॉरेस्ट आमचे वायल्ड लायफ सँच्युरी आमचे नॅशनल पार्क पळय आसा मोले ऑल आर कनेक्टेड विथ वेस्टर्न घाट्स कसो डॅमेज जातलो तो हाडटा 400 kV लायन कोणाक? जेन्ना 1 वरस पयलीं पावर मिनिस्टर सांगता वी हॅव गॉट सरप्लस पावर आमकां पावराची गरज ना जाल्यार ही लायन कोणाक हाडटा? खंयची शॉर्टेज जातली? His very white paper that he brought out shows that in the last 10 years,
from 2010 to 2020, his white paper says the power has increased by just 90 megawatts. 2010 and 470 megawatts आशिल्लो आणि 2020 560 जाला. सो हो जो आमचो चीफ मिनिस्टर असेंब्लीन जेन्ना सांगले की इट इज इन द नॅशनल इंटरेस्ट, इट इज फॉर स्ट्रॅटेजिक यूज, इट इज टू हेल्प द इंडियन नेव्ही की हे डबल ट्रॅकिंग जाय, वो कोणाक फोटी मारतालो चीफ मिनिस्टर? आता तुका स्ट्रॅटेजिक युजाचो याद आयली दॅट इट इज ऑफ स्ट्रॅटेजिक इम्पॉर्टन्स? जेन्ना ढाबोली वेर द एअरक्राफ्ट्स आर लँडिंग, एक इलिगल बिल्डिंग बांधल्या 6-7 माळयांचे, वेर युअर मिनिस्टर्स हँड इज देअर. वेन द नेव्ही ऑब्जेक्टेड, तुमच्या मिनिस्टरान सांगले नेव्ही इज ट्राईंग टू रूल गोवा, ही अटॅक द नेव्ही, त्यांना तुमका डिफेन्साची याद येवंक ना, पॅट्रियोटिक फिलिंग येवंक ना, तू आता सांगता ते? यू डिडंट थिंक ऑफ द स्ट्रॅटेजिक इम्पॉर्टन्स? रोखडोच तू धांवलो दिल्ली रेग्युलरायज करपाक इलिगल बिल्डिंगा. दॅट टायम यू डीड नॉट थिंक ऑफ स्ट्रॅटेजिक इम्पॉर्टन्स? जेन्ना नावशी प्रोजेक्ट तू पुश करतालो, यू डीड नॉट नो दॅट देर इज अ एम्युनेशन डिपो, that foreign yachts will be coming, terrorists can come, and you will be compromising with the defense of the country? त्यांना चीफ मिनिस्टराक ती भावना येवंक ना पॅट्रियोटिक फिलिंगाची? आणि जेन्ना तो आवय, आपणाची आवय म्हणटालो म्हादय, you have given instructions to the advocate, to the counsel, senior counsel दातर, डायवर्ट करप, डोंट appeal म्हण, डोंट appeal against that diversion, don't appeal against what has been done. तू फोटी मारता असेंब्लीन की यू डीड नॉट गिव डायरेक्शन्स टू द काउन्सिल? आवयकूय विपकून पाडली. म्हादय म्हळ्यार आवय म्हणटालो तूं, आनी आमी मानून घेता ती गोंयकारांची आवय म्हण. इट इज द ओनली सोर्स ऑफ वॉटर फॉर सो मेनी पीपल. तुझे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पासून सांखळी फूल सतारी तालुका, आमचे शेतकामती तेन्ना दिसूंक ना तुमकां? अशेंच करून आमच्या शेतकामत्याची जमीन व्हरतले, अशेंच शेतकामत्यांक मारून उडयतले? इज दीस द गुजरात मॉडेल ऑफ डेव्हलपमेंट जे तुम्ही सांगुल्ले आणि प्रधानमंत्रीन सांगुल्ले बाय 2020 द इन्कम ऑफ द फार्मर्स विल बिकम डबल? अशेंच मारून जमनी व्हरून तांच्यो? You are lying to the assembly, you are lying on oath, you are lying to the people. आयज तो सिनियर काउन्सिल दातर ताणे सांगले that it was the state government which had given me directions not to appeal. दूध का दूध, पानी का पानी. I don't even feel like telling the chief minister to resign. तू लायकच न्ही रिजाइन पासून दिवपाक. विकून उडयले गोंय आमचे. The weakest chief minister Goa has ever seen. आयज तुका ते सेंटराक सावन यूज करता की तू कसोय करून नाचतलो. फक्त पैसा फेको, तमाशा देखो जाला आता गोंयांत. ड्रग्स एव्हरीवेअर, कोस्टल विलेजेस, क्राइम, रेप्स, मर्डर. इफ यू हॅड पेट्रियोटिक फिलिंग, इतल्यो जमनी खंयच्यो घेतल्यो तुवें स्वताच्यो? हॅव यू शोन युअर इन्कम? आयज आमचे जेन्ना शेतकामती पेडण्या उलो मारता आमची शेतां वाचया म्हण, तुम्ही जबरदस्ती रस्तो करता लिंक रोड टू मोपा एअरपोर्ट. मोपा एअरपोर्ट कोणाक? सगळ्यांक खबर आसा, एक कासिनो लॉबीक. पेडणे काबार केलें तुम्ही, अख्खे गोंय काबार केले. आमी असेंब्लीन पळयले हे 10+2 12 गद्दार आशिल्ले तांणी पयशे दिवन कशे तुम्ही आयज तांकां इस्तेमाल केलो to push the projects. People of Goa will show you. Tumka, you all will have to face the people's court. Ami ashe, we won't take it lying down. तुम्ही अंडरएस्टिमेट केला people's power. आमकां तुम्ही अरेस्ट केले, युथांक अरेस्ट केले, किडनॅप केले, हांगा थंय भोंवडायले. We have become more resolute, more strong to fight for Goa. And Goincho Awas will take this fight forward.
I request Shri Nino Korea to elaborate on this. The recently concluded assembly session can be seen as an eye-opener to the people of Goa, or rather for the people of Goa. Well, on the one hand, we had the opposition members who stood by their word, stood firm on issues close to the hearts of the sons and daughters of the soil of Goa. While on the other hand, we had the ruling dispensation, the government of Goa, which blatantly used the concept of nationalism and patriotism just to promote crony capitalists by saying double tracking is needed for defense strategic reasons. What is the meaning of that? The government is now misusing and devaluing terms and concepts of patriotism and nationalism. As far as acts were introduced in the assembly, amendments to acts which were introduced in the assembly, the intention with which these issue of Made on the floor of the house, the CM, we are studying the matter. It is so ironic because these studies never begin, these studies never end, it's perpetual studying, and simultaneously these projects have gone ahead. There's a head start given in all of this, wherein you are destroying the ecology of the state and eventually threatening the very own existence of our Goa, our own. सांगपाचें म्हळ्यार जे आमचे एडवोकेट निनियोन सांगलां रिगार्डिंग द अरेस्ट ऑफ श्री सूर्यकांत चोडणकर आमचो एक्झिक्युटीव मेंबर गोंयचो आवाज ताजे बराबर एडवोकेट जितेंद्र गांवकाराकूय अरेस्ट केल्लो हातून आमकां तुमी मजबूत करून दाखयले हातून दाखयलें that these instructions came from the very top. कित्याक श्री सूर्यकांत चोडणकर आमचो थंयचलो शिव जावन आसा लायन ऑफ पेरने ताका तो मडगांवचो आयिल्लो पळय पेडणे लुटपाक तो भिला बाबू आशगांवकार आतां खाटली पोटली पॅक करून बेगीन वेचो पडटलो हातून आमी एक आश्वेसन दिता पेडणेच्या लोकांक आमी तुमच्या बरोबर आसतले आनी आख्ख्या गोंयच्या लोकांक वील डू वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू थ्रो दीस करप्ट गव्हर्मेंट आउट आनी ऑन अ पार्टिंग नोट वी एप्रिशिएट द रोल प्लेड बाय द ऑपोजिशन आयज पळय तांणी कितें दाखयलां असेंब्लीन हें तर फाटल्या 4 वर्सांक केल्लें तितलें निसंटन जावपाचें न्ही बेटर लेट दॅन नेवर तांणी तशें रावपाचें पापूय केलां आसतलें फाटलें आमी नदर धरतले देव बरें करूं क्वेश्चन्स थँक्यू